काजर जावन तांकां 12 वर्सां जाल्लें. भुरग्यांचे देणे नातले. पतीन तरी बायल तरी संपूर्ण तरांक कंगाल जाल्ली, निराश जाल्ली, देदेस्पर जाल्ली. ती रोडोनूच आसली म्हणटात तिचो पती. केदाळे म्हणचे देवा म्हाका भुरगें दी, देवा म्हाका भुरग्यांचें देणें दी. घोवा कितें कश्टचें बेगीनच म्हाका भुरगें जाय, बेगीन जाय. म्हाका भुरगें नासतना म्हाका वांजडी म्हणून आयकोंकूच म्हाका नाका. लोक म्हाका वांजडी म्हणटलो, म्हाका भुरगें जाय. आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार ते म्हज्या पांयांकच पडले आनी म्हणाले, फादर मागा म्हाका भुरगें जाय, मागा तुमी आतांच मागा, आजच म्हाका भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर मागा म्हणून पांयांक पडलें. आनी तें उठलें मात न्ही, म्हज्या हातांत कोंत आसलें, कोंत एकाच परात धरून ओडलें तिणें, ओडलें आनी तें तोंडान घालून खावंक पळयलें. खावंक जायना तेवढें तें कुडके कुडके करून 1-2 मणयो गिळ्ळ्यात की ना गोत ना. तितल्या भितर तिच्या घोवान तिच्या हातांतलें तोंडांतलें तें कोंत भायर ओडूंक पळयलें. तरी आमी पळोवनचें तिका आशा. म्हज्या हातांत बायबल आसलो, बायबल काण घेवनी. फादर हांव हो बायबल ताच्या वाचतां, हो बायबल ताच्या खावन गिळटा, म्हाका भुरग्यांचें देणें जाय. म्हळ्यार ती भयण निराश जाल्ली, देदेस्पर जाल्ली आनी तिचें मानसीक संतुलन, ह्या मानसीक बरी भलायकी तिणें होगडायली. देखून तिका सोंसणीक हांवें देवान दिवच्या त्या देण्यांक, देवान वेळार तिका भुरग्यांचें देणें दिवचें आसलें, त्या वेळा पर्यंत राखून रावूंक तिका असाध्य जाल्लें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो, तुमचेय सोवें आसो. भोव मोगाचे न्हू, देवाची कृपा आमकां ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सांगाता हाडटा. आमी मागणें करता आसतना देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाता आनी देवा लागीं एक संबंद आसा करता. आमी देवा लागीं एक संबंद आसा करता आसतना ताचे तावन ती जिविताची झर म्हजे थंय तुजे थंय व्हाळटा. जें कितें आमकां जाय तें सगळें आमकां फावो जाता. मात न्ही, सर्गींच्या सर आशिर्वादांनी देव आमकां नेटयता. ह्या संवसारांत स्वस्थकाय दिता, शांती दिता, समाधान दिता, संतृप्ती दिता आनी भरून उमतोच्या मापान तो आनंद दिता. तर एक गीत आमी गावया आनी सर्वेस्पराच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर, पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा, ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारान, बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारान. जेजूक जावं महिमा मनशांच्या त्या जिवानान, जेजूक जावं महिमा मनशांच्या त्या जिवानान. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर, पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा, ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. वैभव मंगळा सर्गींचे बापा, तुजें नांव जावं पवित्र आतां आनी सदां सर्वदा. तूं जावन आसाय पवित्र देव, भाग्यवंत देव, महिमेचो देव, परजळाचो देव. तुज्या सांगाता आमी एक जावन तुज्या संबंदांत आमकांय तूं पवित्र करताय, भाग्यवंत करताय, महिमेवंत करताय, परजळीक करताय आनी सर आशिर्वादांनी भरताय. दिव्य वाणी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे बापा तूं आमकां समेस्तांक सगळ्या संवसारभर विविध देशांनी, विविध परिस्थितींनी, विविध जाग्यार आसले आमकां तूं सांगाता हाडताय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सुरक्षीत सांबाळ. ह्या मागण्याच्या सर विक्षकांक बरी भलायकी दी, सूख संतोष दी, शांती समाधान दी.
बरें काम फावो कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो कर, जिवितांत ग्रेस काय, सवस्त काय, ददोस काय, आनी जिविताची सर आशिर्वादान तूं आमकां फावो कर. आनी विशयी जावन पवित्रपणांत भगेवनपणांत वाड वळजोण ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव अपरभेन पंथाक पावन जेन्ना तूं आमकां आपयताय त्या सासणाच्या जिविताक व्हडा संतोशान आनी व्हडा अत्रेगान त्या सासणाच्या जिविता उतरोवंक आनी सांत भक्तां सांगता, आंज बडव्यां सांगता, मरियमाय सांगता, सासणाच्या सासणा तुज्या सर्गींच्या परिवारांत ती सूख भोगूंक आमकां फावो कर. की आमी मागता तुज्या पुता आमच्या आसमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक, होगलाप जेजू, जय जय पवित्र आत्म्याक. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? सगळीं बरीं आसात मो? मोगाच्यान हांवूय बरो आसा. बरो पावस आसा, वातावरण शांत प्रशांत आसा. सगळी पृथ्वी नव्यान जिवाळ जाल्या. सगळ्यांनींतल्यानी सबित सुंदर तण, रूख, झाडां, फुलां, फळां आनी सुकण्यांचो आवाज आमकां आयकता. आनी ह्या प्रकृती सवें आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. देवाचें उतर आमकां सांगता हेब्रेवकारां बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर 10व्या वस्वरांत 35व्या वळीर, लेटर टू द हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 35. तर आतां तुमचें धैर्य साणिनाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम जडतल्यात. परतून सांगा हें देवाचें उतर तुमच्या काळजां जगोवन दवरा. तर आतां तुमी धैर्य साणिनाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम जडतल्यात. आतां हें देवाचें उतर हांव म्हजेंच करून घेता, तुमी तुजेंच करून घेया. देखून म्हज्या उपरांत सांगा, तर आतां म्हजें धैर्य हांव साणिना. तर आतां हांव म्हजें धैर्य साणिना, कित्याक ताचे वरवीं हांव एक वर्तें इनाम जोडूंक पावतलो. कित्याक ताचे वरवीं हांव एक वर्तें इनाम जोडूंक पावतलो. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, धैर्य साणिनासतना आमी देवान केल्ल्या त्या भासवण्याक आमी राखून रावंक आसा. आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, संकश्ट येतात, व्हड व्हड वजी पडटा, कठीण जबाबदारी आमकां आसता. पूण ह्या कश्टांक, सकश्टांक, वजांक आनी जबाबदारेंक आमी फूड करूंक आसा. वी मस्ट फेस देम, वी मस्ट नॉट रन अवे फ्रॉम देम. आमी तांकां फूड करूंक आसा आनी दृढपणान, काळजाच्या दृढपणान, दृढ निचेवान देवाची खुशी हांव जारी करता. देव म्हज्या सांगाता आसा, तो म्हज्या सांगाता आसल्यार ताच्या सक्तीन हांव ह्या संवसारांत सर संगती हांव करूंक शकता, सर कश्ट संकश्ट हांव सोसूंक शकता, सर जबाबदारी हांव वयसूंक शकता. कसलेय मिसांव म्हाका मेळ्ळ्या वेळार, कसलेय वावर, काम, उद्देश म्हाका मेळ्ळ्या वेळार तो हांव पंथाक पावोंक शकता. असले हेका भावार्थाच्या धैर्यान आमी फुडें सरल्या वेळार वर्तें इनाम, वर्तें भोवमान, वर्तें आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी जोडूंक पावतल्या. मात न्ही आमच्या जिवितांत वर्तीं अजापां, विजमितां, अद्भुतां आनी महत्कार्यां आमी अनुभव करतल्या आनी तसल्या संगतीक आमी साक्ष जातल्या. म्हाका उगडास आसा, एक काजारी जोडे हांगासर आयिल्लें. काजर जावन तांकां 12 वर्सां जाल्लें. भुरग्यांचे देणेनातले. पतीन तरी, बायल तरी संपूर्ण तरान कंगाल जाल्ली, निराश जाल्ली, देदेस्पर जाल्ली. ती रोडानूच आसली म्हणटात तिचो पती. केदाळे म्हणचे, देवा म्हाका भुरगें दी, देवा म्हाका भुरग्यांचें देणें दी, घोवा कितें कश्टचें बेगीनच म्हाका भुरगें जाय, बेगीन जाय. म्हाका भुरगें नासतना म्हाका वांजडी म्हणून आयकोंकच म्हाका नाका, लोक म्हाका वांजडी म्हणटलो, म्हाका भुरगें जाय. आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार ते म्हज्या पांयांकच पडले आनी म्हणाले, फादर मागा म्हाका भुरगें जाय, मागा तुमी आतांच मागा, आजच म्हाका भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर मागा म्हणून पांयांक पडलें. आनी तें उठलें. मात न्ही म्हज्या हातांत कोंत आसलें, कोंत एकाच परात धरून ओडलें तिणें, ओडलें आनी तें तोंडान घालून खावंक पळयलें. खावंक जायना त्या वेळार तें कुडके करून 1-2 मणयो गिळ्ळ्यात की ना गोत ना. तितल्या भितर तिच्या घोवान तिच्या हातांतलें तोंडांतलें तें कोंत भायर ओडूंक पळयलें. तरी आमी पळोवनचें तिका आशा,
म्हज्या हातान बायबल आसलो, बायबल काण घेवन फादर हांव हो बायबल ताच्या वाचता, हो बायबल ताच्या खावन गिळटा, म्हाका भुरग्यांचें देणें जाय. म्हळ्यार ती भयण निरासल्ली, देदेस्पर जाल्ली आनी तिचें मानसीक संतुलन, ह्या मानसीक बरी भलायकी तिणें होगडायली. देखून तिका सोंसणीकायेन देवान दिवच्या त्या देण्यांक, देवान वेळार तिका भुरग्यांचें देणें दिवचें आसलें, त्या वेळा पर्यंत राखून रावूंक तिका असाध्य जाल्लें. पण देवा करगा उपरांत हांगासर तिका रेतेर करूंक आमी सांगली आनी रेतेर तिणें केलें. एका उपरांत एक रेतेर ती करता आसतना शांत प्रशांत जाली. ती जाणा जाली देव थोडे फावटी गळाय करता पूण इन्कार करिना. गॉड डिलेज बट डज नॉट डिनाय द ब्लेसिंग्स. देव गळाय करता पूण इन्कार करिना, तिरस्कार करना. आमच्या मागण्याचो फळ तो खंडीत जावन दिता हें ती पातयेली. ताचे की पयलें जर तर तिच्या जिवितांत देवान भुरगीं दिवनात, तिका तिच्या जिवितांत एक सुटावें कुमसार करूंक आसलें. ल्हान थावन तिच्या जिवितांत केली साहित्य पातकां तिणें कुमसारां सारकीं सांगली नात. संपूर्ण तरान तिचें काळीज आनी मन देवाक उक्तें केल्लें ना. आनी हांगासर तिणें तें उक्तें करून बऱ्यांतलें बरें कुमसार जाली. जायतीं भावार्थाचीं सतां तिका उगडावपी जावनात. तिचो भावार्थ तो केवल गूण नातलो भावार्थ जावन आसलो. गूण नातलो भावार्थ तिचो जावन आसलो. त्याचो भावार्थांत बोळ नातलें, सकत नातलें आनी नीज खरो भावार्थ तिचें तें नातलो. हांगासर रेतेर वेळार ती जाणा जाली खरो भावार्थ म्हळ्यार कितें, नीज भावार्थ म्हळ्यार कितें, स्वाम्या लागीं संबंद दवरचो म्हळ्यार कितें ती जाणा जाली. देवा लागीं संबंद तिका नासतलो. तिणें चिंतलें मागणें म्हळ्यार केवल थोडी बरयलेली मागणी वाचून सांगची, तोंड पाड करून सांगची, सांगलेल्यान परतून परतून सांगचें. तिच्या जिवितांत थोडे रिती रिवाजी म्हणल्यार बरी तिच्या जिवितांत मागणें जावन आसलें. हांगासर रेतेर वेळार ती जाणा जाली मागणें म्हळ्यार देवा लागीं संबंद. तिणें देवा लागीं एक संबंद दवरून हांगासर ती मागता आसतना तिका सर्गीचो अनुभव जालो. सर्ग उक्तो जालो, अनुभव शांती समाधान येसो आनी दादोसकायेचो अनुभव जालो. ती पाटी वचोन 3 म्हयने जाले जाल्यार तिका बरी खबर आसली आनी ताच्या उपरांत त्या भुरग्याक जल्म दिलें. ताच्या उपरांत परतून एक भुरगें तिका जालें. दोगां भुरग्यांक घेवन आपल्या घोवा सांगाता येवन हांगासर ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. पूण सुरवेर ती म्हणटा तिका सोंसणीकायच नातली. देखून ती आतां केदाळे सांगतना लज येता. पांयांक पडली ती. म्हजो बायबल खावंक पळयलो तिणें कोण सयत खावंक पळयलें. ती म्हणटा त्या वेळार तिका सोंसणीकाय नातली. देवान दिवच्या आशिर्वादांक राखून जावच्या दिसली एक सोंसणीकाय तिका नातली. आमी वाचता इजाया प्रवाच्या बुकान 40व्या वस्त्रान 30 आनी 1 वळीर. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 31. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गरोडा बरी तांकां पाकाटे फुलतले. तीं धांवतेलीं पूण थकचीं नात. तीं चलतलीं पूण तीं दमचीं नात. 2 प्रमुख संगती मोगाचे न्हू हांगासर आमी पळयता. तांकां तुमी गमन दिया. थकचीं नात आनी दमचीं नात. कित्याक थकचीं नात, कित्याक ती दमचीं नात? पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतल्यांक नव्यान आध्यात्मीक बोळ मेळटलें. भोगणांचें इमोशनल बोळ मेळटलें. चिंतनाचें मेंटल बोळ तांकां मेळटलें. आत्म्याचें आध्यात्मीक स्पिरिच्युअल बोळ तांकां मेळटलें. जिविताचें लायफ स्ट्रेंथ तांकां तांच्या जिवितांत मेळटलें. देखून तांकां नवे पाखाटे फुलतले. कशें गरोडाक नवे पाखाटे फुलतात आनी ते गरोड चड आनी चड बळवंत जाता, तशें आमच्या जिवितांतले कश्ट, संकश्ट, पिडा शिडा, अनवरां, समस्ये, तत्वार आमकां आध्यात्मीक रितीन अस्कत करता. देखून आमी डिप्रेशनाक वता, मानसीक वत्तडाक वता, नाना तराच्या मानसीक पिडेंत आमी कश्टाता. राती आमकां न्हीद पडना आनी अशें आमकां आंगांत बळच आसना. तरणाटपण आसल्यारय आमी कितेंच करूं शकना, कितें साधन करूं शकना, कितेंच खंयच्या स्तरान आमची तालंता सयत उर्जीत करूं शकना. पूण जेन्ना सर्वेस्परांत ही संबंद आमी दवरून काडून घेता त्या दाळा आमकां नवें बोळ मेळटलें. गरोडा बरी आमकां नवे फाकाटे फुलतले आनी नवे फाकाटे फुलता आसतना आमी धांवतले म्हळ्यार ल्हान भुरग्यां बरी खेळा पांदाटान धांवचें म्हणून न्ही. जिविताची धांव. जिवितांत जें कितें आमी करना जावं पुरो व्यापार वैवट या कसलें एक एम्प्लॉयमेंट जॉब वावर आमी करना कंपनींत, फॅक्टरींत, दफ्तरांत,
थंयसर आमी आमचो वावर बऱ्या तरान आमी करतले, आमची जबाबदारी बऱ्या तरान आमी वयसून घेतले हांव, वा शेता भाटान बरें बेळें करतले हांव. शिकचीं भुरगीं जाल्यार बरें करून शिकून नॉट ओन्ली फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, हाय डिस्टिंक्शन, more than 95% marks, almost 100% marks, 100% marks जोडूंक आमी पावतले. मात न्ही कुटुंबा जिवीत, काजारी जिवीत जावन पुरो, या खंयचेय सामाजीक सेवा जावंक पुरो, कितेंय जबाबदारी पॉलिटिकल राजकीय त्या तुजी ते एक जबाबदारी जावंक पुरो, खंयच्याय संगतीनी तूं धांवतलोय पूण तूं थकतो नाय, तूं चलतलोय पूण तूं दमचो नाय. अशें तुज्या जिवितांत हर एका आदारान देवाची आशिर्वादां चडटा पर्यंत तुका तें भावार्थाचें धैर्य मेळटलें. आनी आमी वाचता पळयत पुस्तकां दैत्य दाखले आसत. अब्राहम देवाच्या आशिर्वादां खातीर राखून रावलो, धैर्यान तो राखून रावलो. सर्वेस्पर देवान ताका भासयलें, आकाशा वयल्या नेकेत्रां बरी तुजी संतत जातली, दर्येतडीचे रेवेच बरी तुजी संतत जातली. देवान अब्राहमाक आपयता आसतना अब्राहमाची प्राय 500 वर्सां, 70 आनी 5 वर्सां. तुमी चिंता, तो 70 आनी 5 वर्सां तावन ताच्या जिवितांत महान जावंक तो राखून आसा, पूण ताच्या जिवितांत तो महान जावना. आनी 70 आनी 5 वर्सांच्या प्रायर सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो आनी ताचे लागीं उलयलो, अब्राहमा भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो, भायर सर तुज्या त्या दायच्या गोत्रा मदलो, आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक तूं वच. हे आमी वाचता त्या उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत पयल्या बळिता. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. सर्वेस्पर देव अब्राहमाक भायर आपयता ताच्या बापायच्या घरांत, ताच्या बापायचें नांव तेराच्या घरांत, ताच्या सगळ्या घराण्यांत, ताच्या माय गांवांत सर्वेस्पर देव ताका भायर आपयता. कित्याक सर्वेस्पर देव ताका भायर आपयता? सर्वेस्पर देव ताजे लागीं एक संबंद दवरूंक आशेता. देवा लागीं एक संबंद दवरून अब्राहमान जियेसय. आनी अशें अब्राहमान ताच्या जिवितांत वर्तो जावचें जाल्यार देवाच्या संबंदांत, देवाच्या येवजणे वरपणे वर्तो जायचें. ताचे पयलें तो आपल्या बापाच्या घरांत, तेराच्या घरांत आसतना थंयसर अब्राहमाचो बापूय तेरा आनी ते सगळे पुर्वज बॉम्ब्या पुजा करतले, माट मंत्र करतले, मुर्ती पुजा करतले, बुथाची पुजा कर, तांकां भली भेटयतले, दुरादृश्ट अदृश्ट असल्या संगतींनी पात येतले. तांकां देवा लागीं एक संबंद नातलो. देव म्हळ्यार गरजेक देवा लागीं मागोवन कसले वस्तू जोण घेतले शिवाय देवा लागीं संबंद नातलो. देखून सर्वेस्पर देव अब्राहमाक म्हणटा, भायर सर तसल्या एका परिस्थितींतलो. आनी तेन्ना हांव कितें करतलो? हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो, 5 आशिर्वाद हांव तुका दितलो. कसले आशिर्वादां? तुज्या जिवितांत तूं वर्तो जातलोय, महान जातलोय, आनी तुज्या जिवितांत एक वर्ते राष्ट्र हांव उत्पन्न करतलो. तिसरें, तुज्या जिवितांत तुका हांव एक आशिर्वाद करतलो. खंयसर तूं वेताय थंयसर आशिर्वाद आसता. आनी चवथें, कोणाचेर तूं आशिर्वाद घालताय तांचेर म्हजो आशिर्वाद आसतलो. कोणीय तुजेर शिराप घाल्यार हांव तांचेर शिराप घालतलो. म्हणजे कोणीय तुका शिराप घालूंक शकचें ना. कोणी तुजेर शिराप घालूंक पळयता जाल्यार तांचोच सर्वनाश जातलो. आनी तूं तुजें तें राष्ट्र आशिर्वादीत जातलीं. ह्या 5 आशिर्वादांचो अर्थ आमी जाणाव. ह्या आशिर्वादान आमकां हर एकल्यांक भागीदार केला सर्वेस्पर देवान. अब्राहमाच्या आशिर्वादांनी भावार्थी हर एकलो आशिर्वादी जाता म्हणटा पळयत पुस्तक. ताचो अर्थ अब्राहमा बरी आमी बॉम्ब्या पुजा, मुर्ती पुजा, स्वार्थान आनी केवळ आपल्या आपलेसा खातीर देवा लागीं मागचेच असले त्या एका मनोभावांतान देवा लागीं संबंद दवरून आमी जियेल्यार आमकांय सर्वेस्पर देव महान करतलो. थोडे फावटी संवसारान महान करचो ना, संवसारी रितींनी बुकण देवाच्या दृश्टीन. संवसारी जिवीत केवळ क्षणीक जावन आसा. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. तें शाश्वत, हें क्षणीक. संवसारान 60-70 फोंडा भितर ह्या संवसारांत 100 वर्सां वाचल्यार ताज्या उपरांत आमकां देवा लागीं वचोंक आसा. थंय सासणाच्या देवा लागीं आमकां जिवंक आसा. आनी त्या सर्गीक सर्गीच्या जिवितांत देव म्हाका तुका वर्तो करतलो. त्या सर्गीच्या जिवितांत देव म्हाका तुका वर्त्या राष्ट्राचो बापूय करतलो. ताचो अर्थ ह्या संवसारांत भुरगें करचें म्हळ्यार काजर जावन भुरग्यांक जल्म दिवचो. पूण देवाच्या राज्यांत राष्ट्राचो बापूय जावचो म्हळ्यार चड आनी चड संवसारांत असल्या संवसारी मनशांक देवा लागीं हाड, तांकां देवाचीं भुरगीं करचीं.
जो हांवच्या वांजेलांत पयल्या वचनांत 12व्या वळीर आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. कोणें ताचेर विस्वास दवरलो आनी ताका स्विकार केलो तांकां ताणें सर्गीच्या देवापाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोमी जेजू ताचेर सतमंतल्यांक देवाच्या भुरगीं जावचे हक्क दिले. आब्रामाचो पूत सोमी जेजू ताच्या मनशा सैमात जावन आसा. देखून आब्रामा थंय आमी आशिर्वादीत जाल्ल्या वेळार जायत्या राष्ट्रांचे बापूय आमी जातले. आनी तिसरें जावन आसा हांव आनी तूं एक आशिर्वाद जातले आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसामारा, काजारी जिवितांत, आपल्या भेसांत. ह्या ल्हान आसतना व्हड जातना ह्या प्रायवन जावन एक भुरगो जावन ताच्या इस्कॉलांत, ताच्या क्लासींत, ताच्या टिचरांक, ताच्या सांगात्यांक एक व्हड जाल्या उपरांत समाजेंत, फिरगजेंत, वाड्यांत खंय गेल्यार तूं एक आशिर्वाद जातलो. तो तुवें बसतलें कदेलो आशिर्वादी जातलें, तुवें केल्लो जागो आशिर्वादी जातलो, तुवें आराम केलो वेपार वैवट एक आशिर्वाद जातलो, तुवें केल्लो वावर शेतां भटांनी ह्या खंयच्याय कंपनींत एक आशिर्वाद जातलो. तूं त्या कंपनींत काम करता आसतना ती कंपनींतच लाभ मुनाफो सरतलो, त्या कंपनींत आशिर्वाद आसतलो. आनी चवथें जावन आसा कोणीय तुजेर आशिर्वाद केल्यार देव ताचेर आशिर्वाद घालतलो. म्हणजे कोणी तुका बरें करता जाल्यार देव तांकां बरें करतलो. कित्याक तूं देवाचो भुरगो, देवाचें भुरगें तूं. देखून तुका कोणी कुमक केल्ल्यांक कांयच उणें पडचें ना. आनी पांचवें जावन आसा तुजें थंय सर राष्ट्रां आशिर्वादी जातलीं. म्हणजे सक्कड तुजें नांव काडूंक, तुजे लागीं एक संबंद दवरूंक, तुज्या मोगाचो इश्ट इश्टीण जावंक चड आनी चड लोक संतोश पावतलो. आनी केदाळे तुजें नांव इतलें संवसारार गाजतलें की तूं तुजें नांव खाण ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितलीं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आब्रामा थंय असले एक आशिर्वाद येवंक कारण आब्राम देवाचेर पातयेणी दोन ताच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार धैर्यान तांकां फूड करता. कानान गांवांत दुखोळ पेडलेले वरां धैर्यान आनी भवाडतान तो इजिप्ता वेता. थंयसरी फाराव रायान सगळें आस्त बदीक ताका आनी ताच्या बायले भुरग्यांक दिवचे बरी देव करता. म्हळ्यार जो कोण देवाचो मोग करता तांकां सर्वेस्पर देव सक्कड संगती तांच्या बऱ्या पडाशें करता. आज म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत तूं वांटेली जावन आसाय. जर तर तूं म्हणटाय सर्वेस्परा देवा हांव तुजो मोग करता, कित्याक तुवें म्हजो पयलेंच मोग केलाय, तुजे थंय सत्संबंद दवर, खरो बरो पवित्र संबंद दवन जियेता म्हूण सांगताय. सर्वेस्पर देव सर तुज्या गरजांनी तो पावता. आमी पळयता कश्ट संकश्टाच्या वेळार दृढपणान तांकां फूड करचें. शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगोन दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचता. शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगो कितले कश्ट तांकां आयले. ल्हान आसतना तांच्या दोळ्या मुखार तांचे आवय बापूय मेली. म्हणजे नेबुकदनेझर रायान तांच्या आवय बापायक तांच्या दोळ्या मुखारच लगाट काडलें. तरी ह्या भुरग्यांक ताणें ताच्या विद्या संस्थांत, ताच्या रावळेराच्या विद्या संस्थांत व्हरून थंयसर तांकां शिकाप दिलें. आनी थंयसर शिकाप दिता आसतना तांकां आड वारलेले मांस खावंक आनी सोरो पिवंक वत्तड घालो. आस्पेनाज म्हणलो थंयसर रावळेराचो एक अधिकारी आसलो. तो एक हिजडो जावन आसलो. हिजडो अधिकारी रायाच्या परमाणा प्रमाणे ह्या तरणाट्यांक दानियेलाक, शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगोक सोरो दिवंक, आमाल पिवणें दिवंक आनी आडवारलेले मांस खावंक वत्तड घाल्यार हे सगळीं जाण ताका इन्कार करतात. हाचे वरवीं जायते कश्ट आनी सोसूंक पडले जाल्यार अकरेक मांस केल्ल्या, आमाल पिवणें पियेल्ल्या तरणाट्यां प्रास, भुरग्यां प्रास हे भुरगे घटमूट बळवंत जावन आसले, मात न्ही शिकपांत ती बुद्धवंत आसले. देखून उपरांत नेबुकदनेझर रायाच्या त्या अधिकारा काल तांकां हुंच हुद्द्याक उबारलो. पळया तांच्या कश्टा वेळार ते निराश जावना, तांचे शिकाप तांणी सोडूं ना. या तांचे शिकाप शिकोवंक कठीण परिश्रम करचे ते फाटीं सरले नात. म्हाका जेन्ना आमी पळयता जिवितांत सबार जाणांनी कितें करचें आसा, म्हाका कश्ट आसात, म्हाका अनवरां आसात, म्हजें ल्हानपण तितलें बरें ना, म्हजे आवय बापूय मरण पावल्या, ते आवय बापूय आसल्यार म्हजे विशयान तांकां कांय पळोवंक नसोना, अशें जायते तरणाटे कितें करतात, तांची आंतरीक बरी भलायकी होगडावन वायट सवयांक वळख जातात. शाद्राक, मेशाक, आबेदनेगो आमाल पिवणें आपणान मात न्ही देवाक मानवनांतलें खंयचेंच करिना. ताचे बदला शिकप बरें करून शिकतात. आनी नेबुकदनेझर रायाच्या त्या रावळेरान, त्या अधिकारान, म्हणजे तांच्या दुस्मानाच्याच अधिकारा खाल तांकां उंच हुद्दो, उंच अधिकार तांकां लाभता. पूण मोसरी मनीसय जायते आसले. ते उंच हुद्द्याक सरता आसतना नेबुकदनेझर रायाच्या आडळतेकार आसले त्या गांवचे बाबिलोनाचे लोक हांचेर मोसरान बरोवन तांकां लकाड काडूंक एक
घुटमळ करतात. आमी वाचता त्या दानियेलाच्या बुकान, तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार दानियल प्रवादीचो बूक तुमी थंयसर वाचा. तांणी कितें केलें, शाद्राक मेशक अबेदनेगो मुर्त्यांक नमस्कार करनात, मुर्त्यांची पुजा करनात, त्या गांवच्या लोकांच्या देवाची निर्लक्ष्य करतात. देखून तांकां हात पाय बांदून उज्याच्या आगट्यांत उडयचे म्हणून नेबुकदनेझर रायाक ते सल्हा दितात. नेबुकदनेझर राय पसंद नातलें तरी तो तें ओपवता आनी तांकां हात पाय बांदून उज्याच्या आगट्यांत घालूंक तांकां तो फरमायता. ते अधिकारी येवन शाद्राक मेशक अबेदनेगो हात पाय बांदून उज्याच्या आगट्या लागीं व्हरता आसतना नेबुकदनेझर राय अकरेच्या फावटी तांकां एक सल्हा दिता तांचें मन बदलूंक. तो तांकां म्हणटा, तुमकां कळीत नासतना तुमी हांवें उबारलेल्या त्या म्हज्या मुर्तीक नमस्कार करूंक, प्रणिपात करूंक आनी ताचें आराधन करूंक तुमी इन्कार केलें जावंक पुरो. पूण आतां अकरेच्या घडये रायस तुमच्या लागीं विचारता, तुमी आतां तरी त्या मुर्तेचें आराधन करा, नाजाल्यार हांव तुमकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतलो. खंयचो देव तुमकां म्हज्या हातांतलो आनी त्या उज्याच्या आगट्यांतलो बाचाव करूंक शकत. आनी ह्या वेळार शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगोन दिल्ली जबाब मोगाच्यान खंडीत जावन वाचा थंयसर आवस्वर 3:16 चॅप्टर 3:16. शाद्राक मेशक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा हाच्या विशयांत आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता तो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतलें आनी तुज्या हातांतलें आमकां निवारूंक शकता जाल्यार तो आमकां निवारून दी. आनी 18वी ओळ आतां मोगाच्यान कितली अपुरबायेची पळया. पूण तो आमकां निवारिना जाय जाल्यार तुज्या देवाची पुजा मात्र आमी खंडीत जावन करचे ना. पळया तांचें धैर्य. हाका म्हणटात कश्ट संकश्टाच्या वेळार आपले मौल्यां और वॅल्यूज, आपलें डिसिप्लीन, आपलें शिस्त, आपलें मिसांव, आपलो उद्देश, आपलो भावार्थ पात्येनी नीज देवा थंय आनी आपलें तिरासण होगडायना जावचें. आनी हांणी होगडायलें ना. म्हाका सबार जाणांनी देवा लागीं येवचें. कित्याक सबार जाणांनी देवा लागीं येवचें, हो म्हाका ते उपकार जायचे, हो उपकार जायचे. म्हाका भावार्थ आसा फादर म्हणटात, म्हाका भावार्थ आसा. पूण भावार्थ कसलो? देव तुजी पीड आगोण करता म्हणलो भावार्थ. कसलो भावार्थ? देवसराक देवान धांवडयचें म्हणलो भावार्थ. तुज्या जिवितांत आयिल्ली दुराजरश्ट, निरासपण, तेदेसपरपण, अडकळी पयसो जे म्हणलो भावार्थ. तो मोगाच्यान नीज भावार्थ न्ही. ती एक तुजी आशा तूं भावार्थ म्हणटाय. तुका बरें जावंक आशा, तुका ग्रेस जावंक आशा, तुका बरी भलायकी जावंक आशा, तुज्या भुरग्यांचें बरेंपण पळोवची आशा तुका. ताजे वयल्यान तुज्यान तें चिंताप जायचे, बरें जायचे म्हणून. आनी ही आशा आनी चिंता भावार्थ न्ही. नीज भावार्थ म्हळ्यार देवा लागीं सत्संबंध, सत्संबंध देवा लागीं. इट्स अ रायचियस रिलेशनशीप विथ गॉड, रायट रिलेशनशीप विथ गॉड, ट्रू रिलेशनशीप विथ गॉड, होली रिलेशनशीप विथ गॉड. Not because I get something from God, but rather I need God himself. म्हाका देवच म्हाका जाय म्हणला तसलो एक तुज्या काळजाचो मनोभाव, तुज्या मोतीचो मनोभाव. म्हाका देव जाय, हांव देवा खातीर कितें जाल्यार जावंक जाय. म्हाका उज्याच्या आगटान घालून हुलपायल्यार व्हडनी, पूण हांव मात्र देवान आडवारलेलें कितेंच करचो ना. कित्याक उजो म्हाका सड्ड म्हळ्यार ह्या संवसारांतलो उतरयतलो सासणीक जिविताक. ह्या संवसारांत ह्या कुडींत जिवन हांवें पातळ करच्या बदलाक उज्याच्या आगट्यांत मेल्यार व्हडनी हांव देवा सांगाता एक जातलो. असल्या भावार्थान आनी पत्येनीन त्या शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो मोरोंक सयत तयार जाले. रायाक राग आयलो. ताणें सात वांटे चड उजो घालो, आनीकी चड उजो करूंक सांगलो. आनी विशेष उजो थंयसर जळो नासतना शाद्राक मेशक आनी अबेदनेगोक रायान रागान त्या उज्याच्या आगट्यांत उडयलें. आनी राय पळोवंक लागलो. तक्षण गोबर जावन वेतले म्हण तांणी चिंतलें. पूण थंयसर उज्याच्या आगट्यांत शाद्राक मेशक आनी अबेदनेगो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. स्तुती आनी होगलाप सर्वेस्परा महोन्नत देवा म्हणून ते अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागतात. नेबुकदनेझर राय आयकता. कोणी जाल्यार उज्याच्या आगट्यांत पडटा आसतना हाक बोब मारताले, भियेताले, खवजेस आसले. देवा आमकां राख, देवा आमकां सांबाळ म्हणटे आसले. वा ह्या नेबुकदनेझर रायाक शिराप घालते आसले, तेंच्या अधिकारान शिराप घालते आसले. ताच्या बदलाक
देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात. म्हणजे कश्टा संकश्टांत असताना देवाचें हाजीरपण, त्या उज्याच्या आकट्यामध्ये असताना देवाचें हाजीरपण ते अनुभव करना आसात. आनी अशें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसतना नेबुकदनेझर राय आयकता. दवा आनी हिमा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. पावसा आनी पावसाच्या क्षणान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. दर्यांतल्या उदक आनी न्हंयतलें उदक देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन दी. आकाशा वयली सुकणीं आनी सगळ्या संवसारार भोंवचे सगळे मनजाती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन दी. रुखार आसता ते फळ वस्तू आनी त्या झाडार आसता फुलां देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन दी. अशें देवाक अर्घ आनी होगलाप दितना नेबुकदनेझर रायाक म्हाका जेन्ना सुवार्ता प्रगट जाली. म्हाका जेन्ना जेन्ना आमी कश्टा आकांताच्या वेळार सयत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितना ताच्या की वर्त्या थरान म्हाका जेन्ना सुवार्ता प्रगट करचो दुसरो उपाय ना. आतां म्हळ्यार मणिपुरांत इतले कश्ट अनवरां थंयसर लोक अनुभव करना आसा. कुकी क्रिस्तांव लोक, थोडो मेयती क्रिस्तांव लोक सयत तांचे कितलेशे इगर्ज्यो देसवाड जाल्यात आनी ती तंबांनी रावन आसात. निराश्रीत जाल्यात तांकां थंय हांगासर इगर्जेनी हॉलांनी थंयसर रस्त्या देगेर थोड्या रुखामळांत तांकां थंयसर आश्रय मेळ्ळा. थंयसर आसल्यार ते क्रिस्तांव देखून, क्रिस्ताचे देखून, जेजूचे देखून थंयसर पळया भावार्थ देवा थंय सत्संबंद अनुभव करना आसा देखून त्या गांवांत आसचे विशेश ह्या पावस ह्या तांची वस्त्रां बेजल्यांत खावंक जेवंक ना, ताच्या दोळ्या मुखार भुरग्यांक खावंक जेवंक ना, साहित्य वस्त्र ना तांकां न्हेसोंक तरी मोगाचें तांचो भावार्थांनी पात्यांनी पळया अर्घ आनी होगलाप दितात. होजाना होजाना म्हण गायतात. हालेलुया हालेलुया म्हण देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विविध कांतारां गावन आसात, विविध गितां गावन आसात, विविध तरान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात. ही गरजो ना जाल्यार मोगाचें देवाचें हाजीरपण ती अनुभव करना आसात. थंय हांगासर याजाक वचून थंयसर मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना कितल्या भक्ती मनान कुमगार घेवन देवा थंय एकवटान जिवन आसात. मोगाचें हो जावन आसा भावार्थाचे एकवटान आमी सुवार्ता प्रगट करता. आनी आमी पळयता अकरे कितें जाता. नेबुकदनेझर राय थंयसर उज्याच्या आकट्या मदें पळयता आसतना थंयसर तेगनी 4 जाण तांकां दिसतात. म्हणजे शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो सांगता देवाचो पुतूस मनशा पुतूस देवन येवन तांच्या सांगाता उज्याच्या आकट्यान चलोन आसा. आनी अशें शाद्राक मेशाक अबेदनेगोक कांयच जावन अकरे गुजोस पालवालो आनी नेबुकदनेझर राय पळयता त्या जाणांक तांच्या हातांक पांय बांदले सगळे सांकळी या ते दोरयो सगळे हुलपन पडलेल्यो. पूण हे तेगी तरणाटे सुरक्षीत आसले. तांकां उज्याच्या आकट्यान भायर काडलेंच नेबुकदनेझर राय हात वयर करून देवाक उलो मारता आनी म्हणटा खरो देव नीज देव शाद्राक असो मेशाक असो आनी अबेदनेगो असो त्या देवाचें हांव आराधन करता म्हण तो संपूर्ण तरान तो कन्वर्ट जालो, रुपांतर जालो, नवो जालो. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी म्हज्या तुज्या जिवितांत देवाक आरावंक, देवाक पटलून धरूंक, देवाक उलो मारूंक आमी शिकया. दैवीक रेतीर मंदिरांत मुल्कीन हांगासर रेतीर जाता आसतना मोगाचें न्हू कितलेशे जाणांच्या जिवितांत व्हरती अजापां विजमितां हांवें पळयल्यात. विशेश जावन दुर्बळ्या धाकट्यान थंय कश्टांतल्यान थंय पयशे आस्तबदीक नातल्यान थंय कित्याक तांकां तांच्या जिवितांत पयशांचो तांकां सहकार ना. कोणाच्या ग्रेस्त मनशांचो तांकां सहकार ना. तांकां पिडा आयिल्ल्या वेळार कोणी तांकां मदत करता म्हणल्यार तांकां कसलीच पातयणी ना. पूण तांकां आसा एकच पातयणी तांचो देव तांकां गूण करतलो, तांचो देव तांकां बरें करतलो, तांकां देव हांतलो निवारतलो. देवाचेरच पातयणी दवन, देवाचेर विस्वास दवन, देवा लागींच संबंद एकवट दवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दितना तांच्या जिवितांत व्हरतीं अजापां विजमितां अद्भुतां जाल्लीं हांवें अनुभव केला. आनी ती हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देवाचें उतर तुज्या काळजांत जगोवन दवर. तर आज तुजें धैर्य साणी नाका. तुज्या जिवितांत जायते कश्ट अनुभव करना साय जावंक पुरो, जायते तत्वार अनुभव करना साय जावंक पुरो, जायते समस्येनी तुका वेडो घाला जावंक पुरो. पूण हाचे वरवीं तूं एक वर्तें इनाम जोडूंक पावतलोय जर तर भावार्थान राखून रावताय. गॉड विल नॉट डिले, ही विल नॉट डिनाय. तो तुका गळाय करचो ना, तो तुका इन्कार करचो ना. सरगुक्त करून बेगीनच तुवें मागलेलें सगळें दितलो आनी तुजें जिवीत संपूर्ण तरान बदलतलें. दोळे धांपून आमी मागणें करया. भोव मोगळा सर्गेंचे बापा, हांव तुका काळजांत अर्घ आनी होगलाप दिता. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षांकां सांगाता मेळून तुका उलो मारचें भाग तुवें फोव केलें बापा. तुका उलो मान तुज्या हाजरपणांत वेळ करशीत आसतना विविध देवाचीं उतरां नियाळ करून तुवें फोव केलें बापा. तुजें वर्तें पवित्र आत्म्याचें देणें भावार्थाचें धैर्य आमकां हर एकल्यान दी बापा. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या तात्वारांच्या वेळार, आमच्या समस्यांच्या वेळार, आमकां मेळच्या धगधवण्याच्या वेळार आमी निराश जावंक आमकां सोडी नाका, देदेस्पर जावंक सोडी नाका बापा. तूं आमच्या सांगात आसाय. त्या पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या कुरपेच्या मोगाच्या वेंगेन तूं आमकां सुरक्षीत सांबाळटाय. सर आमच्या गरजांनी तूं पावताय बापा. ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या मागण्याच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या मध्ये
काम नातल्या बऱ्यांतले बरें काम फावो कर बापा, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन गरज असल्या बरें प्रमोशन फावो कर बापा, काजारी जिवितांत घोव बायलांनी एकामेका बोगसून एकामेका समजून बरी जिणी जियेशें कर बापा. कोणी सोऱ्याक बेबदे जाल्यात, सोरो पिवन कुटुंबांत बायलेक भुरग्यांक घोवाक या कोणाक कसली जात तांणी बापा संपूर्ण तरान मन बदलून बेबदेपण या वायट संवय सोडून कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर जियेशें कर बापा. पवित्र भाग्यवन जिणी जियेशें कर बापा. तुका मानता तसलें जिणी जिवन तांच्या जिवितांत तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक पंथा पावूंक आनी बापा ससनाचें जिवीत आपणावंक हर एकल्या फावो कर बापा. मरणांतीक पिडे वरवीं आनी सोसूंक जायना तसले दूख आसची ती पिडा सोंसतल्या पासत मागता बापा. तांची पिडा गूण कर, तांचे कश्ट हळू कर, तुज्या हाजरपणाचो संतोष तांकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्तचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर, पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर, ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा, ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापार असणारा, स्तुती जावं होगळाप जावं देवा बापार असणारा. अर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुवारा, अर्गां जावं जय जय जावं जेजू शांती कुवारा. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर, पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर, ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा, ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. मोगाच्या कसलेय तुमच्या मागण्यांची त्या वाचल्यार सकला म्हजे मोबायल नंबर आसा, त्या मोबायल नंबराक तुमी वॉट्सअप करा आनी कितेंय अर्जंट आसल्यार तुमी म्हाका एक फोन करा या मिस कॉल दिया. हांव फोन उखलना जाल्यार तुमचे ते वॉट्सअप मेसेज वाचून तुमच्या गरजा त्या हांव बसत मागता. येतना तुमकां जाता दैवी कुलो रेतेर मंदिराक येया, हप्त्याची रेतेर करा वा शनिवाराची एका दिसाची रेतेर करा आनी सड कुरपा जोड घेया. तुमच्या समेस्त तांच्या वैयक्तीक प्रत्येक त्या हांव बसत हांव हांगासर मागणें करता. तुमी आमच्या त्या हांव बसत मागा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.